म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले कारवी करतलो. जेजून आपल्या भौशीक जिवितांत सगळ्यांक आमंत्रण दिलें आपलाचो पाटलाव करूंक, पूण थोड्यांक विचून काडले आपणाचे प्रतिनिधी जावंक. प्रितीच्या भावांनो भयणींनो, तांतलो एक प्रतिनिधी जाची परब आयज आमी समोर उमताव, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर. आनी हे परबे समयार 2024 वर्साक बिस्पाची परिशद जावची आसा. आनीक अंदूचो गौणीक विशय जो आमच्या बिस्प साहेबान आमकां दिल्लो आसा, हे मनांत धरून आयच्या दिसाक आमी विशय गुंतून हाडला. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलुया. एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव जियोवया. सबार पावटी आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत वाचलां, आयकलां, आनी हे पासत परतून तें हांव तुमकां सांगूंक सोदिना. पूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतले ह्या विशयाक लागतात तसले 3 गूण ताचेर हांव याद करूंक सोदतां. पयले सुवातेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर एकचाराचो मनीस. दुसरे सुवातेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर सहभागिलीपणान वावुरतलो मनीस. आनी तिसरे सुवातेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जिवितांतल्यान जेजूक गवाय दितलो मनीस. प्रितीच्या भावांनो भयणींनो, पयले सुवातेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर एकचाराचो मनीस. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां भाग्यवंत पावलू कोरिंथकारांक एक चीट बरयता. आनी कित्याक बरयता गाय? कित्याक तांचे मदीं फुट्यो पडलेल्यो, तांचे मदीं दुस्मानकाय उप्रासलेल्यो, तांचे मदीं वेगळोचार आसलेलो. आनी हाकाच लागून भावार्थाचो एकचार क्रिस्तांवां मदीं कितलो गरजेचो तो भाग्यवंत पावलू तांकां बरोवन जेजून तांकां विचून काडल्यात, जेजून तांकां एकठायल्यात म्हूण सांगूंक सोदता. फ्रांसीस शावेर एक क्रिस्तांव आशिल्लो, पूण क्रिस्तांवपण जियेनाशिल्लो. क्रिस्तांवपण पाळटालो, नांवाचो क्रिस्तांव जावन नाशिल्लो. संवसाराची वडवीक तो आशेतालो आनी जोडूंक सोदतालो. व्हडलो शिक्षक आनी पवित्र सभेन लेगीत एक व्हडलो मनीस जावंक तो सोदतालो. पूण जेजूची उतरां इनास्ता लोयोला हाच्या तोंडांतल्यान ताच्या कानार सादतात. भायर आयता, कान बेरे कोत्ता, परतून परतून इनास्ता लोयोला ताच्या कानार सादयता. कित्याक उपकारोत मनशा, जोडलोय जाल्यार सगळो संवसार आनी बाळलोय जाल्यार तुजो आत्मो. फ्रांसीस आपल्याच्या जिविताची बदलणी करता, सगळे संवसारी सांडून दिता, जेजूच्या एकवटान पडटा, जेजूच्या मोगान पडटा, सगळे सांडून दिता आनी मनशांक जेजूशी हाडूंक वावुरता. भावांनो भयणींनो, आमी सगळीं भावार्थी, आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां, सगळीं आमी पवित्र सभेची वांगडी. आनी जे कितें आमकां एकठांय दवरता तें जावन आसा आमचो क्रिस्ती भावार्थ. भावांनो भयणींनो, गरज आसा आमी जरूय आमचो भावार्थ खासगी उचारताव. आमी म्हणिना ओय आमी सोत मानताव, ना, आमी म्हणटाव ओय हांव सोत मानता. पूण आमी हो भावार्थ एक एकलो जियेनाव.
Christian faith is not an individualistic faith. Christian faith is a communitarian faith. Christi बावार जावन आसा अस्मितायेनूच समुदायिक. बाराबोर आमच्यांनी जिवंक जायना क्रिस्तांवपण ना. एकल्याच्यान क्रिस्तांवपण जिवंक जायना. ह्याच खातीर प्रितीच्या भावरान भयणो, आयज भोव करून ह्या काळार भोव करून गरज आसा आमी क्रिस्तांवांनी एकवटाची मनशां जावंक. कित्याक घडटा जायते फावटी घरचो बेदी बायलो चोर. घरचो बेदी बायलो चोर म्हणजे दुसरे आमच्या काबार करचे नात, दुसरे आमकां वायट करचे नात. आमीच जातलेत वाळटी कशी भितरल्यानूच आमकांच काबार करूंक. ह्या पासत आमचे मदें तर एकवट ना. ओ भावार्थाचो एकवट ना. प्रितीच्या भावरान भयणो, क्रिस्तांवपणाक फुडार ना. क्रिस्तांवपणाक फुडार ना. म्हाका एक काणी चौगड आसता. एका रानांत खूंय 4 जाण खडेकांत बैल आशिल्लेत. बाराबोर चोरतालेत, बाराबोर न्हिदतालेत. एक शिव खूंय तांकां खावूंक सोदतालो. पूण ते एकठांय रावून कशेच शिवांक मेळोनात. शिव तांच्या आंगार येता तेन्ना चोगोय लागतात ताचे फाटीक आनी शिवांक धांवडायतात. शिव इतलो तांच्या मांसाक रुचेल्लो कशे भाशेन ताका खावंक सोदतालो. कोल्याची बूद घेता, कोल्याची बूद घेता. पूण कोलो ताका सांगता, हांव तुका हे चोगूय जाण दिता, पूण मांस खावपाक हांवूय आसपा जायो. म्हाकाय मांस मेळूंक जाय. शिव म्हणटा बरें. पयलो वयता पयला बैलाशी आनी बैलाक सांगता, अरे जाणटू, तुका फकत ते 3 जाण आहाय ते सुकलो तोंड दिताय. आपण बरें खाताय आनी तिगो एकठांय जावन तूं शोबरो कोताय. ओ पयलो बैल रागार जाता. एश कोताय? तेंचे बारबो वचपाक बंद जाता. तेंचे बारबो वचपाक बंद जाता. तांकां उलयना, तांकां झगडू लागता. हे भाशेन चोगांयचे मदें कोलो फुटी घालता. आतां जालें कितें? शिवान पयल्याक धरलो आनी मारलो. दुसरे म्हणटा मौन दी ताका. तो आमची खबर कोतालो, तो आमकां आमचे वायट चिंतालो. आनी शिव चोगूय जाणांक काबार करता. भितरलो बेदी बायलो चोर. प्रितीच्या भावरान भयणो, ही गत आमची भारतांत आनी गोंयांत जावची आसा. सुरू जाला. कुड्डे जायनाकात, कुड्डे जायनाकात. डेव्हलपमेंट हे फकत हें आयकूं येता. म्हजी लायसन्स मेळ्ळ्यार पुरो, म्हज्या चेड्याक चेडवाक सर्वीस मेळ्ळ्यार पुरो, म्हजो धंदो बरो जाल्यार पुरो. प्रितीच्या भावरान भयणो, फ्रांसीस शावेरान तर अशें केल्लें जाल्यार आयज तो व्हडलो मिशनार आनी व्हडलो भाग्योंत, जाची 400 वर्सां अंदूच्या वर्साक आमी समरुमतांव करूंक पावची नासली. दुसरे सुवातेर भाग्योन फ्रांसीस सहभागिलीपणान जियेलो. हाचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेजू देवाचो पूत 3 वर्सां ताणें आपलो सोडवणीचो वावर केलो. मिलाग्री करतालो, बोडायेन प्रवचन करतालो. ताच्यान सगळ्यांची सोडवण करूंक जाताली एकाच उतरान. पूण ना, दुसऱ्यांक आपल्या शिसांक आपल्या बराबर वावरूंक सहभागिली करता. He seeks the collaboration of his apostles and disciples. आनी ह्याच खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां,
ब्यास्तर जाणांक धाडटा, आपूण वेच्या आदी तांकां धाडटा, तांकां आपल्या वावरांतले बागेली करता. प्रितीच्या बबरेन भयणो, फ्रांसीस शावियर जेजूच्या वावरांत बागेली जालो. जेन्ना गोंयांत तो आयलो, ताची संस्कृताय दुसरी. गोंयची संस्कृताय, भारताची संस्कृताय, उदेंतेची संस्कृताय आपणावंक तो वावुरलो. पोडायेन आनी पदवेन तो आयलो, पूण एक दुर्बळ कसो तो जियेलो. भाशा शिकलो आनी ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन तो दोतोन शिकोवंक लागलो. सहभागिलीपणान ताणें जेजूचो वावर केलो. प्रितीच्या बबरेन भयणो, आमी सगळी पवित्र सभेची जेजूची बागेली, सहभागेली. वी आर कोलॅबोरेटर्स इन द वर्क ऑफ जीसस. आनी ह्याच खातीर कोणाच्यान म्हणूंक जायना म्हाका कित्याक पडला, इट्स नॉट माय बिझनेस. पादिगार झगडटा, झगडू दी तेका, तें काम ना, बेकार आहा, बेकार आहा. म्हाका कित्याक पडला, मुगे धंदो आहा, मुगे फामील आहा. तेजे बरोबर थोडीशी बागाक झगडटात, बेकार आहाय. पादिगारागे चामचा, म्हाका कित्याक पडला. प्रितीच्या बाबरान भयणो, ह्याच खातीर जायतीं जाणां आमी रोखडीच विचारतात, त्या मोर्चा गेले जाल्यार म्हाका कितें मेळटलें, ते प्रोटेस्ट मारले जाल्यार म्हाका कितें मेळटलें. म्हाका दोन वातींचो उगडास येता. एक खूंय मेणकार आशिल्लो, बऱ्यो बऱ्यो खूंय वातयो कोत्तालो, कांतयतालो आनी विकतालो. एक दीस खूंय ताणें दोन बऱ्योश्यो वाती केली आनी आपले शोकेसींत विकूंक दवरल्यो. पयली वात खूंय दुसरे वातीक सांगता, जाणा तूं, आमच्या दुनियान आमकां कितल्यो बऱ्यो कांतयल्यात, नेटयल्यात. कोणी जाल्यार येतलो, विकत्यो घेतलो आनी व्हरून आपल्या ऑथॉरिटीचेर दवरतलो आनी तो म्हाका पेटयतलो. हांव बरी जोडटली आनी हांव ताका मागणें करूंक आदार दितली, हांव उजवाड दितली. आनी ती दुसरी वात तापून ताका सांगता, आरे पिश्या, कितें उलयता, खबर ना तुका, तूं जोडूत जोडूत काबा तो म्हणू. हांव जाल्यार म्हाका पेटयले जाल्यार पालतलो, पेटयले जाल्यार पालतलो, केंसोच जोडून दिवपा ना. कोण आयलो खूंय, दोनी वाती विकत्यो घेतल्यो, व्हरून ऑथॉरिटीचेर दवरल्यो. आख्खी फामील सांजेच्या वेळार मागणें करूंक एकठांय जाली. पयली वात पेटयली, बरी जोडूंक लागली. दुसरी वात पेटोवंक गेलो, पेटवता पालवता. दुसरे फावटी पेटयली, पेटवली पालवली. अशें करून करून कशीच पेटोना. रागान काडटा, जोनेलांतल्यान भायर मारता. दुसऱ्या दिसा वत आयले, कोडून गेली, मातयेंत काबार जाली. ही पयली वात सुमार म्हयनोभर जोडत जोडत त्या गोराब्याक कुशालकाय दीत दीत गेली. प्रितीच्या बाबरेन भयणो, कितें म्हाका मेळ्ळें? दुसऱ्यांची कुशालकाय, दुसऱ्यांची कुशालकाय. ह्याच खातीर आमकां जेजून आपयला. जेजूक कितें मेळ्ळें? कुरीस. फ्रांसीस शेवेराक कितें मेळ्ळें? एकवटो मरण. क्रिस्तांवांचें जिवीत सहभागिलीपणाचें जाल्यार आमच्यांनी विचारूंक जायना, म्हाका कितें मेळटलें. तिसरे स्वातीर बागेवन फ्रांसीस शेवेर जेजूक जिवितांतल्यान गोवायकी दितलो मनीस. बाबरान भयणो, आजच्या पयल्या वाचपांत जेरेमियासाच्या आपोवण्याची खबर आमकां मेळ्ळ्या. देव जेरेमियासाक आपयता, वच म्हणटा, उलय, हांव तुज्या सांगात आसा, भियेनाका. आनी जेरेमियास आपूण भुरगो म्हणटा, तरी पर्यंत देवाचे कुशेक तो राजी जाता. फ्रांसीस शेवेर सगळे सोडून गोंयांत आयलो.
आनी गोंयांत तावन उदेंतेक साबार वाठारांनी आपल्या जिवितांतल्यान ताणें जेसूक परगटलो. ताजे जिवितूच जाले एक जेसूक गोवायकी. प्रितीच्या बाबरान भयणो, दौर एक क्रिस्तांव जावन आसा जेसूचो मिशनार. आदी आमी म्हणटाले आफ्रिकेक, अमेरिकेक आनी खेड्या भितरल्या गांवांनी मिशनार वेतात म्हूण, अजून वेतात. पूण आमचो पाप साहेब आमकां उगडास करता, दौर एक क्रिस्तांव जावन आसा मिशनार. वी आर ऑल मिशनरी डिसायपल्स ऑफ जीसस क्रायस्ट. आनी ह्याच खातीर हांव जायते फावटी म्हणटा आनी आयज नव्यान म्हणटा, there are too many practicing Catholics but very few living Catholics. क्रिस्तांवपण पाळटले जायते आसात, पूण क्रिस्तांवपण जियेतले भोव थोडे. आमचे जिवीत जेसूक गोवायकी दिता गाय जाल्यार दुसऱ्या धर्माचो लोक क्रिस्तांव कित्याक जायना? दुसऱ्या धर्माचो लोक जेसूचो पाटलाव कित्याक करिना? गोंयांत 400 वर्सां पुर्तुगेज रावले. 1961 वर्साक ते गेले तेन्ना गोंयांत फकत 47% गोंयांत क्रिस्तांव आशिल्ले. नाका जाल्ले सोडून गेले आमकां, नाका जाल्ले शिकोवन गेले आमकां. आयज गोंयांत अकॉर्डिंग टू द गव्हर्नमेंट स्टॅटिस्टिक्स क्रिस्तांव जावन आसात 25.10%. 25.10%. पूण खरें म्हणल्यार अनऑफिशियल सोर्सेस फकत 21% गोंयांत क्रिस्तांव आसात. वी आर अ मायनॉरिटी ऑफ मायनॉरिटीज. गोंय क्रिस्तांवांचें न्हय. केन्नाच जावंक ना. पुर्तुगेज आसतो देखून, फ्रांसीस शावेर आसतो मातशें जाल्ले. आयज आमी फकत 121 जाणां क्रिस्तांवां. आनी आमकां एक सान्नी मारून भायर मारपाक वगत ना. जर आमी आमचे क्रिस्तांवपणाचो अस्मिताय सांबाळून ती आमी दुसऱ्यांक दाखयनात जाल्यार. कोणेकूय महात्मा गांधी लागीं विचारलें, बापूजी तूं क्रिस्तांव कित्याक जायनाय? तूं बायबल वाचताय, तूं बागयां पाळटाय, जीसस इज युअर मॉडेल. आनी ताणें सांगलें खंय, आय लव युअर क्रायस्ट but you Christians do not follow him. I love your Christ, but you Christians do not follow him, and therefore I don't want to become a Christian. Bavran Boino, Sota Sagai, Dubauts na, To Chotta, Aui Chotta, To Nagoita, Aui Nagoita, To Brashtachar Korta, Aui Korta, तो क्रीम आदारता, हांवूय क्रीम आदारता. तो लोन्स दिता, हांवूय लोन्स दिता. म्हजी आनी दुसऱ्या मदें कसली अंतर आसा काय? दुसरी पळोवन म्हणटात, पयल्या क्रिस्तांवांक पळोवन म्हणटाली, सी हाव दे लिव. आतां आमकां पळोवन म्हणटात, आवय तो क्रिस्तांव खबर नासली, दिसना क्रिस्तांव म्हूण. दिसना क्रिस्तांव म्हूण कोण सांगतालो ते भाशेन म्हाका? एक हिंदू काजार जावंक सोदूंक लागलो, क्रिस्तांव काडून म्हाका म्हणूंक लागलो, हांव क्रिस्तांव जाता फादर. हांवें म्हणलें कितें जाता? हांव क्रिस्तांव भाशेन जियेता. हांव दुकरामास खाता, हांव विस्की पिता, हांव डान्साक वयता आनी केन्नाय व्हंकले बारबो मिसा वयता. हें आमगे क्रिस्तांवपण. हें आमगे क्रिस्तांवपण. हिंदू लोक आमगे क्रिस्तांवपण हे भाशे पळयतात. आनी ह्याच खातीर सोंपयतना ही काणी सांगून सोंपयता. प्रितीच्या भावरान भयणो, एका गांवांत खंय साबार वर्सां फाटीं एका पाद बिगाराक नोमी आरलो.
पयल्या आयतारा खंय ताणें बरोसो सेरमांव केलो ऑन ऑनेस्टी ट्रूथ स्वताचेर. दुसऱ्या दिसा खंय आपल्या खेडेगांवांतान शारांत वचूंक बासीन भितर सरलो. कंडक्टर आयलो, कंडक्टरान तिकेट दिली, पादवीकारान पयशे दिले, कंडक्टरान मोड दिली. पयल्यार 4 आणे सुबेज आसात, 4 आणे. पादवीकार ते 4 आणे पत्ते दिवंक वेता म्हणल्यार कंडक्टर मुखार गेलो. पादवीकारान चिंतलें देंवताना दितलो. मागीर पादवीकाराच्या मोतींत आयलें कित्याक दिवपा जाय, कितू जाणांगे हात मुकोवन जावन 4 आणे चुकीन दिल्यार जातलें, आसली दिसना. आख्खे वाटेर पादवीकार आपणाचे भितर झगडटा, दिवचे ना दिवचे, दिवचे ना दिवचे. शेगी स्टॉपार आयलो म्हणटकूच देंवताना ते 4 आणे काडटा आनी कंडक्टराच्या हातान घालता आनी म्हणटा तुवें म्हाका 4 आणे सुबेज दिल्यात. कंडक्टर ताका विचारता तूं आमचे इगोर्जेन नवो फादर न्हय? आनी तो म्हणटा वय. तुवें काल फादर कितें सेरमांव उडयलो, आय लायक्ड इट व्हेरी मच. फादीगार खुशाल जाता, थँक्यू म्हणटा आनी देंवपाक वेता. परतून आडायता तेका आनी कंडक्टर सांगता फादर जाण तूं हांवें बोडयान दिल्ले ते तुका 4 आणे तुका टेस्ट करपाक. काल ती शर्मा सांगलो तो आयज तूं पाल्ट जाल्या चोयपाक. पादीगाराक कडकड सुटलो. देंवता तेदो पादीगाराक आयकूं येयलें फादर हांव जायत्या वर्सांनी मिसायेन आसलो, तूं येयल म्हूण बेश्टो येयल्लो. हांव आतां सोद्दां आयताराचो मिसा घेतलो, सोद्दां आयताराचो मिसा घेतलो. पादीगार बाबडो बेगी देंवलो, कितें मेळटा तेका घट धरलो आनी आपणाचेच भितर चिंतूंक लागलो I would have lost a soul for 4 annas. 4 आण्यांक एक आत्मो इबाडटलो आशिल्लो. प्रिच्या भवनान भयणो विचारात, तुझे आनी मुझे जिवीत कितले आत्म्यांक आमी दाणावनाय काय? आनी हांव म्हणटा कितें जालां, कितें जालां? 4 आण्यांक गेलो जाल्यार कितें गेलें? कोण म्हणटा ते भाशेन सुत गेलें म्हणून. प्रितीच्या बाबरान भयणो आयज गरज आसा हीच आमकां क्रिस्तांवांक. फेस्तां आमी करतले, परबो आमी करतले, नोवेनां आमी करतले, तेर्स आमी करतले, रितीर आमी करतले, जायते आमी करतले, देवोत्सव आमी करतले. जिवीत आमची. आनी फ्रांसीस शावियर आमकां शिकयता एकठांय रावुया, एकठांय रावुया, बाराबोर वावरुया, सहभागिलीपणान वावरुया आनी आमचें जिवीत जावं दी जेसूक एक गोवायकी अशें जावं.